एमपीच्या सुवातेत आशिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो काडपाची ऑर्डर बुधवारा पुतळो स्थलांतरीत करपा खातीर जातली खासा बसका सरकारान पुतळो काडच्या वेळार पुराय दक्षिण गोंयांत आसतले हाय सेक्युरिटी टास्क फोर्स आनी वाडयल्या सीआयएफएसची गस्त कारापुरकार पावले दिल्ली जंतर मंतरार याविषयी म्हाका कांयच ना खबर हांव पळयना टीव्ही पूण कायद्या प्रमाण घेतलो निर्णय सांगता टीसीबी मंत्री विश्वजीत राणे कुळे वाकीकुळेन वाठारांतली नांगरणी केल्ली शेतां करपली शेतकारांचेर आयला संकश्ट पावसान फटयल्ल्यान शेतकाराच्या कपलार पडल्या तांतयो चिट्टी बाबू घंटा आड एफआयआर नोंद करपाची मागणी आंदोलकांनी केल्या अंजुना पुलिसांकडेन 2 दिसां भितर कारवाय जाली ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थाना भायर घडोवन हाडटले शेंद्री आंदोलन आंदोलकांची थेट शिटकावणी खापो गुन्यांवकार अटालाच्या एनडीपीएस प्रकरणातलो उच्च न्यायालयान रद्द केलो जामीन प्रकरण दिले विशेष न्यायालयात महिन्या भितर विशेष न्यायालयान दिवचो निर्णय उच्च न्यायालयाचो निर्देश आणि पोरणे गोय माउंट मेरी कपेला लागसारच्या हेरिटेज झोनात येता 3 बेकायदेशीर फार्म हाऊस ह्या बांदकामा आड सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन एकठांय येवपाचो माल लावलो आता खबरो विस्तारान गोंयांत पयलेच फावट एक अजाप घडपाचें आसा एमपीएच्या सुवातेत उबारिल्ले छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो काडपाचे निर्देश उच्च न्यायालयान दिले ह्या प्रकरणात न्यायालयान संबंधिताक नोटीस धाडून सुनावणी निश्चित केल्ली त्या उपरांत थळाव्या आमदारांच्यो प्रतिक्रिया आयल्यो मजगती छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो काडपाची प्रक्रिया सुरू जावपाची आसा ताच्या पयलीं पुतळो दुसऱ्या जाग्यार स्थलांतरीत करपा खातीर खासा बसका जातली आणि ह्या काळात दक्षिण गोंयांत सुरक्षेच्या बाबतीत कडक व्यवस्था जातली हाय सेक्युरिटी टास्क फोर्स आणि सीआयएसएफूय तैनात आसतले तो पुतळो उबारलो गेलो ताका आमची परमिशन नसली म्हणून कोर्टाक सांगले त्याच्या उपरांत कोर्टान एक ऑर्डर काढली की जो पुतळो ते उबारलो गेलो तो पुतळो थंयच्यान काडचो आणि त्या उपरांतूय ती ऑर्डर जी आसा ती ऑर्डर इम्प्लिमेंट केली गेली ना ती इम्प्लिमेंट करूंक ना म्हणून परत एमपीए हायकोर्टान गेले आणि त्याच्या उपरांत 6 जुलयाक एक मिटींग जावची आणि ती मिटींग स्वतः कलेक्टर जे आसा सावथाचे त्यांनी कंडक्ट करची आणि त्या मिटींगेन एसपी साउथ आणि बाकीचे ऑफिशियल्स इन्क्लुडींग एमपीएचे जे ऑफिशियल आसले तांकां घेवन ती एक मिटींग जावची म्हटलेले त्यानुसार मिटींग कंडक्ट जाली आणि आयज कलेक्टरान जो मिटींगेचे मिनिट्स असले ते हायकोर्टान सबमीट केले फाल्यां सांजची परत ह्याच एमपीएच्या शिवाजी महाराजांचो पुतळो आहा त्या संदर्भातच एक फाल्यां परत सुनावणी आसा ती सुनावणी फक्त इतल्याचेर आसा की पुतळो थंयच्यान काडल्या उपरांत तो दवरप खंय तो व्हरप खंय सो शक्यतो ह्या हेचेरूच तेचेर चर्चा जातली अशें सद्या तरी दिसता पण एक नक्की आसा की जो रिपोर्ट सबमीट केलो गेलो तेतून छत्रपती शिवाजी महाराजांचो जो पुतळो आसा तो काडलो वयतलो आणि गोव्यान फर्स्ट टाइम अशें जातलें की एक पुतळो काडच्या खातीर गव्हर्मेंटान फूल साउथ गोव्यान एक हाय सेक्युरिटी प्लॅनिंग ही केल्ली एक टास्क फोर्स केल्लो आहा तयार तेच भायर सीआयएसएफ हेंकाय बी सेक्युरिटी खातीर एमपीएच्या जाग्याचेर नेमलेले आसात आणि एमपीएचो जो एरिया आसा प्लस वास्कोची जी एरिया आसा ती सगळी अंडर हाय सेक्युरिटी दवरली वयतली ज्या दिसा हो पुतळो काडलो वयतलो त्या दिसा एकंदरीत साउथ गोव्यान प्रत्येक जे मेन जी जागा आसा त्या जाग्याचेर पोलिसांची हाय सेक्युरिटी दवरपाचो एक प्लान काडलेलो आसा अशी इन्फॉर्मेशन सध्या तरी जी कोर्टान प्रोवायड केल्ल्या त्यानुसार कळटा कारापूर प्रकरणाचेर टीसीबी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी प्रतिक्रिया दिल्या या प्रकरणातल्या ताज्या घडणुकांची तांकां खबर ना अशें सांगून तांणी हांव टीव्ही पळयना अशें स्पश्ट केलें पूण कायद्याचे चौकटीत आनी नेमां प्रमाण कारवाय करतले अशें मंत्री राणे हांणी सांगलां मजगती कांय ह्या विशीं मंत्र्यांक खबर ना जाल्यार ताणें राजीनामा दिवचो अशी मागणी गोंय काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान मागला पॉलिटिकल मोटिवेट कांयच गावचे ना हांव आमी सेवप करपाक वयता पण ते लोक हे करता की ब्लेम करता की तुमी ताची ऑर्डर दिला तुमी एनओपी दिले कितें पॉलिटिकल मोटिवेटेड दिसता तुमकां सो ते इतले जंतर मंतराचे अरे साहेबा फुडें येवन दी तुम्ही साहेबा फुडें फाटी असं पण तुमकां दिसता पॉलिटिकल मोटिवेटेड करून सर इलेक्शन पावले लागीं
तर ती झाडां कट केल्या तेंचे एक्शन बीन कितें जातली सत्तरी व्हॉट्सॲप कर रे तूं म्हाका मेळत आसता रे व्हॉट्सॲप कर नंतर दिल्ली गेल्लो आसा हे आयज आमी TCP मिनिस्टराक विचारलें की ताका कितें इशू हेचो पूण तेणें जबाब दिलो की ताका खबर ना. जर TCP मिनिस्टराक तेगेल्या डिसिजनाचे अगेन्स्ट गेले 100 दीस लोक प्रोटेस्ट करता गोंयांक, तेजे नंतर ते दिल्ली जंतर मंतर वयतात, थोडे लोक गोंयांक रावन हांगा प्रोटेस्ट करतात आनी हें जर आमच्या मिनिस्टर विश्वजीत राणेक खबर ना म्हणटा जाल्यार ताका गोंयांक मिनिस्टर म्हणून रावपाचो कसलोच अधिकार ना. तेणें आपल्या पदाचो ताबडतोब राजिनामो दिवप, तेणें घर बसचें. हातूंतल्यान गोंयचे जे प्रश्न आसात ते 50% प्रश्न सुटावे जातले जर विश्वजीत राणे कॅबिनेटल्यान भायर केले जाल्यार. पावसाचे खरेपण नाशिल्ल्यान कुळ्या वाकीकुळ्यान शेतकारांक व्हड संकश्ट तोंडाक दिवचें पडटा. फाटल्या दिसांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून थंयच्या थळाव्या शेतकारांनी पयलींच शेतां रोवपा खातीर आपली जमीन नांगरणी केल्ली. मात फाटल्या 2-3 दिसां सावन पावस गायब जाल्ल्यान परतून सगळ्या शेतांक नांगरणी करची पडटली. तांकां लागून शेतकामाचो खर्च वाडला, देखून शेतकाऱ्यांक आर्थीक फटको बसला. संबंदीत खात्यान बेगोबेग आर्थीक मजत दिवची अशी मागणी थळावे शेतकार करतात. आमी कुळ्यान वाकीकुळ्यान म्हणटा थंय शेतान आसा, ज्या जाग्यार आतां शेतकाऱ्यांनी शेत लावपाक गेल्ले तरवय घातलेलो आसा आनी पयल्यार पावसान दांडी मारले आनी सगळे जे खडलेले आनी सगळे नांगरिल्ले ते सगळे शेत परत सुक्यार पडलेले आसा उदक नासोन. आनी हांगा परत एकदां तांकां डबल खर्च करपा पडटलो, कारण नांगरणी करून सुद्दां परत एक घट जालें आसतलें आनी ताका लागून शेतकाऱ्यांक परत दुसऱ्यांदा आनीकदां परत खर्च करपा पडटलो, परत नांगरणी करपा पडटली. ताका लागून तेंच्या बल्सांक आर्थीक फटकोय बसोंक शकता. कारण आतां अंदू जे पावसाचे जर चिन्ह पळयत जाल्यार हांगा अशें दिसून येता की पावस ना. पयलीं सुरवातीक भरपूर पावस पडलो तेन्ना शेतकाऱ्यांनी फोडले आनी बरो तांकां मातसो दिलासो असो मेळ्ळो की पावस येयलो आनी जातलें म्हणून. पूण आतां पयल्यार पावसान दांडी मारली आसा आनी गोवा राज्याच्या हवामानान अशें सांगलां की 4 दीस तरी सेगीत पावस नासतलो, कमी प्रमाणात खंय पडल्या पडटलो. पूण पळोवंक गेल्यार आयज जे कडक वत आसा आनी अशेंच जर 7-8 दीस उरलें जाल्यार हांगा शेतकारांक भरपूर त्रास जावंक शकता, आर्थीक फटकोय बसोंक शकता. तेन्ना कृशी खातें जी आसा तेणी शेतकाऱ्यांक जर नांगरणी करपाक आनी जे शेत लावपाक जर तांकां आर्थीक मदत केली जावं तांकां जाता तितले योजना मार्फत तांकां ट्रॅक्टर आनी कितें दिलो जाल्यार तांकां मातसो दिलासा मेळटलो. तेन्ना तुमी पळयता की सगळें शेत जें आसा तें सगळें सुकोवन पडलेलें आसा कोणान सुद्दां. तेन्ना मातसो तांकां आर्थीक सहाय करचो अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर. हळजुणा पुलीस स्टेशनाच्या भायर काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी चिट्टी बाबू घंटा आड कारवाय करपाची मागणी केल्या. अचकीत हडफड्या कॅसिनो बंद जाल्ल्यान जायत्या कर्मचाऱ्यांचे पगार आडून उरल्यात असो आरोप आंदोलकांनी केला. फेब्रुवारीत कागाळ दाखल करून लेगीत अजून कसलीच कारवाय जावंक ना असो दावो करून पुलिसांनी बेगोबेग कारवाय करून कर्मचाऱ्यांक न्याय दिवचो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. नाजाल्यार मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थाना भायर शेंद्रीय आंदोलन घडोवन हाडटले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. पैसे दिया माझे ऋण पावय माझ्या दारान येता, ऋणकार माझ्या दारान येता, म्हाका लॉट दिसता, मला जीव दिन मरतलो देवा, म्हाका लॉट दिसता देवा तुजी, म्हाका बाबा तू म्हाका पाव दे तू आनी हे माझे ऋण हारीक करून दी तू. चिट्टी बाबू घंटा, चिट्टी बाबू घंटा. (2026) बिग कॅसिनो हो बंद जाल्लो आसा
आमकां थिंगा मॅनेजमेंटान एक एश्युरन्स दिलो की 5 तारीख आमचो पेमेंट जातलो म्हणून. आनी तो मनोज कुमार आहा पळय तो गोंयांतलो पावलो आनी दुसरो म्हणटा तो कमलेश परब तो तेजो चिट्टी बाबूचो एसिस्टंट आनी तो मेन अकाउंटंट. आमी ताका पेमेंट विचारता म्हणून हेणी ओल्ड गोवाचेर हॅरेसमेंट कंप्लेन घातली कमलेशान. सो आमी हेका कितें ते इवन आमी हिंगा इशू रेज केलो एसेंब्लीन. थिंगा सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्ले की कंप्लेन दी म्हणून. आमी सगळ्याक कंप्लेन घातले एसपीक डीएसपीक सगळ्याक कंप्लेन घातले तरी पूण त्या चिट्टी बाबूचेर एक्शन घेना. हो वयल्यान आमकां म्हणटा की पेमेंट केला तेणी पेमेंट केला जाल्यार आमकां ट्रान्जॅक्शना जाल्यार काय योगूच ना आमकां. तुम्ही काम कितें करता? व्हेजिटेबल अँड फ्रुट्स सप्लाय करताले. अश्योरन्स घेतला काय ना जाल्यार दीस प्रोटेस्ट वील बी लेड बाय ट्रेवर आनी आमचो गजानन आनी बोगेंबो. दे वील लीड इट, वी वील फॉलो अँड पीपल ऑफ गोवा वील फॉलो. आनी शेंद्री आंदोलन आमी जें म्हणलां आज आमी हांगा दोनूच शेंद्री हाडिल्ली. पण ज्या तरेन गोंयकारांक सरकारान शेंद्री घालून दिलेल्या तीच शेंद्री घेवन आमी चीफ मिनिस्टरा घरा समोर न्हिदताले. 500 पावट हे पुलीस स्टेशनार, 3रो पावट हो आनी 1 पावट पणजे पुलीस स्टेशन. आमी हेचेर FIR करपाक खूब ट्राय केली मात हो सरकार जो आहा हो हेंचेर FIR घालपाक थांबयता आमकां. हे पुलिशेंक कोण आहा पळय तांकां प्रेशरायज करता कित्याक तो ताचो कोण सोयरो कोण लागता कोणाचो पार्टनर कितें म्हणून. आमी हे आतां आमचे आहा पळय गोंयकार म्हणटा पळय आमचे गोंयकार बाब आहा आमचे थोडे बायले आहा हे आपणाचो गोश्टांचे पयशे थिंगा घातल्या. चोरयेचे पयशे लोकांक नागोवन तोल्ले कांय घालूंक ना. लोन काडून सगळे पयशे काडून थिंगा घातल्या बिजनसाक. ते चिट्टी बाबू घंटा म्हणटा पळय हेणें नागोवन गेला हांकां सगल्यांक गमलें न्ही. आमचो सामान्य मनीस आहा पळय लायटीचे बील पे करूंक ना कितें करूंक ना जाल्यार सोमतेच लायट खातोता. आतां हेणें करोडांनी 2.5 करोड वो ते 3 करोड दिवपाक आहा हेका एक्शनूच घेना गव्हर्मेंट. हो म्हणटा सरकार म्हणटा तो डबल इंजिनाचो सरकार इंजिनूच नाय का. आनी जशे तरेन अमितान सांगलें ड्रायव्हरान सांगलें जर 2 दिसान ही FIR रजिस्टर जावची ना जाल्यार युथ काँग्रेस म्हणून तशेंच आमी सगळे जाण मेळून मुख्यमंत्र्याच्या घरा भायर शेंद्री आंदोलन करतले. हांगा जर आता पैसे दिवंक ना त्यांचो घर खर्च चलना आणि जर कितें तरी दे टेक सम डिफिकल्ट स्टेप सपोज आत्महत्या केली जाल्यार कोण जबाबदार? सरकार हेका फुल्ली जबाबदार ठरतलो. सो आयज कितें ते डिसिजन जावंक जाय. आम्ही डिस्कस केला PI बरोबर आणि त्यांच्यानी उत्तर दिला की 2 दिसानंतर आमकां कितें ते सांगतले आणि ते जर जायना जाल्यार सगळ्यांनी सांगला तशें आम्ही शेंद्री आंदोलन करतली. तांकां पुलिसीक आनी आमचे आमदार CM सगळ्यांक काळेजूच ना लोकांक खातीर दुख्ख दिसपाच्या खातीर. ती कितली येवन हांगा रडो तरी काय फरक पडपाचो ना. आमी आमचे जे स्टेप्स घेवपाचे ते घेतले पण एक आशा दवरपाची म्हणून आमी होप करूं शकता की 2 दिसांनी एक रिस्पॉन्स तरी गावतलो. जशें की तुमी पळयलां आमकां शेंद्री आंदोलन करचें पडलें पूण तें आतां पुलिसान सांगलां की मेन PI आसा तो PI ना. सो तिणें आमकां 2 दिसाचो अश्युरन्स दिला की 2 दिसान तो रजिस्टर करतलो म्हणून. घोळेवखद प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल प्रकरणात खापो गुन्यांवकार अटालाचो कनिष्ठ न्यायालयान मंजूर केल्लो जामीन उच्च न्यायालयान रद्द केलो. सरकाराचे वकील एडव्होकेट सोमनाथ कार्पे हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण उच्च न्यायालयान कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाक कुशीक दवरून ही केस परतून NDPS खाशेल्या न्यायालयात नवी सुनावणी खातीर धाडल्या. खाशेल्याक न्यायालयान 1 म्हयन्या भितर नव्यान निर्णय दिवचो अशें निर्देश न्यायालयान दिल्यात. नव्या जामीन अर्जाचेर निर्णय जाय मेरेन अटालाच्या स्वातंत्र्याचेर कसलेच निर्बंध घालचे न्हय अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां. पोरणे गोंय माउंट मेरी कोपेला लागसारच्या हेरिटेज झोनात 3 बेकायदेशीर फार्म हाऊस येवपाचे आसा. ह्या बांदकामांक TCPन मान्यताय दिली अशें सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीचें म्हणणें. प्लॉटात भितर वचपाक दिल्लीकारांनी पारंपारीक आडो आशिल्लो तो मोडला. देखून आयतार 19 जुलयाक हेरिटेज वाटोवपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवचें असो उलो सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन मारला. पळयात.
माउंट मेरी चेपला लागीं हें कपेल जावन आसा स्टेट आर्कोलॉजी मोन्युमेंट. आतां हो एक हेरिटेज झोन आनी आमी वयर दोंगरार आसा. ह्या हेरिटेज झोनान हिंगासर एक 50,000 प्रॉपर्टी आसा. थिंगा प्लॉट्स केल्या हे प्रॉपर्टीन हे वटेन दावे सायडीन हेरिटेज झोनान पडटा ती. आनी त्या प्लॉटान 3 व्हडली कन्स्ट्रक्शनां येता आनी ती कन्स्ट्रक्शनां TCPन एप्रुवल दिल्या. आनी ह्यो 3च आमकां कन्स्ट्रक्शनाच्यो फायली आयज पर्यंत मेळ्ळ्या. आनी ती जावन आसा फार्म हावजां 3 व्हडली. ही पळय ग्राउंड +1 स्ट्रक्चर आनी तिका सुमार 15 रूम आहा एक हावजाक. आनी ह्या रूम कितें म्हूण आहा फ्रूट स्टोर मॅन्युअर स्टोर आनी सगळें आहा. आनी सगळ्या रुमाक एक टॉयलेट एटॅच आहा. आनी हे 3य फार्मार राजस्थानाचे आनी दिल्लीचे. ते आतां थिंगासान येवन हिंगा फार्मींग करतले आनी तांकां सारकें क्लियर TCPन लायसन्स दिला. हे पळय TCPन ते फार्म हावजांक लायसन्स दिला दिल्ली वाल्यांक. आनी ही जमीन जावन आसा ऑर्चर्ड. स्टेट आर्कोलॉजीचें परमिशन घेयनासतना ह्यो TCPन फायली केसो पास केल्यो दिल्ली वाल्यांच्यो टांक्यो बीन बसोवपाक. हे आमचो ट्रेडिशनल आडो आसलो व्हडलो तो मोडला. बाउंड्री वॉल कोणाचेंच परमिशन ना. हे आतां हे दुरीक हे हेरिटेज वॉल हे 1 वर्स जालें हे मोळ्यार. हे सायडीक JCB गायन JCB काम चलता भितर झाडां बाडां जायत कातरलीं. तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडून पंचायत पुलीस चर्च अथॉरिटीज हिंग येवन तांकां एश्युरन्स केलोले की हे वॉल बांदतले म्हूण. आनी तेमी सांगलोले बांदून पोते दितले म्हूण. पूण आयज पासून हे वॉल जावंक ना आनी ताका लागून हे एक्सेस जायत उजार जाता. हे जावपाक जायना कित्याक हे वॉल कोणाच्यान हात लावपाक शिरीपणा की आर्किओलॉजिकल हे ते. ताका लागून आमी आतां डिसायड करताय कित्याक जायना कोणाक कोण ना म्हूण आमी लोक एकठांय जावन आस्तेशे ते दवरूंक सोदताय की 19 जुलय हे मनशार 19 10:30 वरांचेर आमी एकठांय जावन हिंगा हे वॉल बंद करपाचें. आनी कोण जाताय तितल्यांनी येवपाचें कित्याक आमगे हेरिटेज आमगी इंटॅक्ट करूंक जाय. दोनापावलाचे फामाद जेटीचे अस्तित्व धोक्यात आसा. गोंय तशेंच गोंया भायले पर्यटक जेटी पळोवपाक येतात. गोंय सरकारान 20 कोटी म्हणून हालींच सोबितीकरण केल्लें. तशेंच जेटीक भेट दिवप्यां खातीर तिकेटी दवरिल्ल्यो. तशेंच ह्याच पयशांनी जेटीची देखरेख जातली अशें सांगिल्लें. मात आतां ताची सामकीच अवतिकाय जाल्या. रेलिंग मोडिल्ल्यान जेटीर येवपी पर्यटकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. कसलीय वायट घडणूक घडचे पयलीं संबंदीत प्रशासनान हो प्रश्न जाग्यार घालचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. लोक हिंगासर येता शेकड्यांनी लोक येता हिंगासर पळोवपाक स्पेशली हो स्पॉट. तर तांची सेफ्टीक लागून आनी सगळ्यांच्याच सेफ्टीक लागून हांगासर लोकांनी जे आपले जीव ना वगडावंक जे गव्हर्मेंटान 20 करोड हिंगा मोडलेले हाजेर मातसो ज्ञान करचो आनी हिंगासर बेगीनच्या बेगीन ही गेट बांदून घेवची. मी आतां दोनापावलाचे वयर पावले आहात जो स्पॉट आहा तो तुम्ही पळयता हे कितले अनसेफ हिंगासर आहा. ही ग्रील जी मोडल्या केन्नाय हिंगा लोक पळय तुमी पळयता जायते लोकांक जी हांगासर येयल्ले आहा हे पळोवपाक हो स्पॉट इतले डेंजरस आहा. तरी आसतना तांणी 2 सेक्युरिटी गार्ड्स हिंगा दवरल्या की थिंगा कोणा वयचे ना जावपाक.
आपको क्यों इधर रखा है ऐसा चेक करने के सेफ्टी के लिए रखा है. ये टूटा हुआ है, डेंजर है. हाँ. डेंजर है इसलिए रखा है. तुम्ही ऐकला की हे सेफ्टीचे काम बेगीन बेगीन ताबडतोब म्हाका दिसता ट्युरिजमान हे हातीन घेवपाक जाय काम, कारण हिंगासर सगळोच लोक येता, भुरगीं येता, घोडे हात दोन सकयल पडले जाल्यार एक ट्रेजेडी जावंक शकता. जे दोनापावल एक फेमस प्लेस आहा, जिंगासर एक पिक्चरूय जाल्लें एक दुजे के लिए. ह्या पिक्चरान हिंगासान ते एक्टर्स मोत्ता हिंगासर पडोन. तर हीच स्टोरी परत रिपीट ना जावपाक गव्हर्मेंटान बेगीच्या बेगीन हिंगासर ग्रिलीन घालून हे बंदोबस्त करचे आनी सेक्युअर करचे. मडगांव रेल्वे स्टेशना भायल्या वाठारांत वाडपी गुन्यांवकारी घडणुकांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर स्टेशनार कायमस्वरुपी पुलीस बूथ उबारपाची सुचोवणी पुलिसांक दिल्ल्याची माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली. तशेंच मडगांव नगरपालिकेच्या मैदानात घडपी गैरप्रकारांक आळो घालपा खातीर थंय सेक्युरिटी गार्ड दवरपाचे निर्देश पालिकेक दिल्ल्याचे मंत्र्यान सांगलें. ना म्हणून हांवें तें बूथ घालता. सो बूथ थंय घालता जाल्यार चडशे प्रॉब्लेम सॉल्व. कामत बाबा मारगांव गार्डनांतूय जायती प्रॉब्लेम जाता. त्या म्युन्सिपाल्टीक हांवें आज सकाळीं सांगलां की तांणी सेक्युरिटी म्युन्सिपाल्टीचे गार्डनाची सेक्युरिटी इज द प्रिरोगेटीव ऑफ द म्युन्सिपल गार्डन, म्युन्सिपल कावन्सील. सो म्युन्सिपल कावन्सिलाचे एडमिनिस्ट्रेटर आशिल्लो, एडमिनिस्ट्रेटराक सांगलां, इंजिनियराक सांगलां, चीफ ऑफिसराक सांगलां की गार्डनाची सेक्युरिटी इज युअर प्रॉब्लेम. थंय तुमी घाला, थंय भितर कोण वचपाचें तें पळया सारकें. आनी आतां कितें जाता, ताणें सांगलें की कोण ट्रेन आयली, somebody gives them a meeting point at garden. दिसाचेर रे रातचे कित्याक उलय नाका सर. these are all workers. ताणें सारकें सांगलें पुलिसांनी, these are workers coming to go to नॉर्थ सायड, ट्रॉलर सायड, थंय वचपाक येता. तांचे ट्रेनीन येतात, एकदम 150-200 लोक येतात. ते घालता आसतना जो पळय तांकां कॉन्ट्रॅक्टर हाडटा तो तांकां घालता की मिटींग पॉयंट इज म्युन्सिपल गार्डन. ही कम्स टू पिक देम अप फ्रॉम देर. तो पर्यंत ते थंय रावता. थंय ते प्रोस्टिट्यूशन म्हणटा तसलें कितेंय उलय नाका. मागीर कोणी कितेंय घालता. दॅट इज आय डोंट एग्री. देर इज नो क्वेश्चन. पुलिसांनी म्हाका सांगलां दिसाचें तें येता तो पळय तें दिसाचें. पण हांवें तांकां सांगलां की दिसाचें आनी रातचें सुद्दां तुमी सेक्युरिटी घाला म्हणून, कटकटच नाका. दिवचलचे व्हावटी न्हंयेचेर बांदिल्लो बांद आनी पायपूल कमकुवत जाल्ल्यान मोडपाचे वाटेर आसा. एकाद्री वायट घडणूक घडचे पयलीं बांद आनी पायपूल दुरुस्त करचो, नाजाल्यार मोडून तडी उडोवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. वावटी हो कारापूर सवण पंचायत वाठारात येवपी एक ल्हानसो वाडो. वावटी वाठारांतल्यान व्हांवपी न्हंयचेर 45 वर्सां पयलीं सरकारान बांद बांदला. वसंत बांद अशी ह्या बांदाची वळख आसा. ह्या बांदाचेर पायपूल लेगीत बांदला. सुरवेक पसून बांद आनी पायपुलाच्या देखभाली कडेन आडनदर जाल्ल्यान दोनूय बांदकामाची सामकी अवतिकाय जाल्या. बांद आनी पायपूल मोडपाक पावला. आता बांद बांदलेलो आसा पळय न्हू, इरिगेशन डिपार्टमेंटान बांदला. पण 1919 बांदलेलो आसा. ते मनीस येता, दोन आतां गेले, बाबारान आसतना करून घेतलेले आसले. पण आता कितें जालां, हो येवन लाकडां चड पावसाक बसता आनी मोडटा. हो 2 नंबर जो पोल आसा तो सारकोच आतां ह्या बांदाचो हे जाल्लो आसा, मोडलेलो आसा. फुडें आतां वयरसून केन्ना तुका लोक येता वयता. वयर कित्याक हो बारीकसो तेंच्यांनी एक बांदाचेर ब्रिज केलो, येवपा वचपाक जाय बाबारान म्हणून आपल्या लोकांक आनी आमकां पायपूल. हय पायपूल फायदो जातलो म्हणून. पण आतां कित्याक चडशे लोकां कडेन गाडयो जाल्ल्या कारणान हिंगा कोण चड चुकवारूय येतात. पूण डेंजर आहा तो. हय डेंजर म्हणजे केन्ना कोसोन पडों शकता. जे लोकांनी सुद्दां आतां सकयल देंवल्ले आसा. बाबाराणी म्हणजे माविंचे आदले सरपंच. हय पयलींचे सरपंच आसले. माविंच्यान येता अर्थ आमकां खूब कितें म्हणजे आमचे वाटेचे व्हांवतीन आनी अर्थ माविंग्यान पडटा. म्हणजे कारापूर सरवण आनी माविंगे पंचायत दोनूय पंचायती. आतां बांदाचे खांबे कितें जाले म्हणटा. हे बांदाचे खांब्याच्या मुनांसून सारकेच कमजोर जाले. म्हणजे तेजे सिमेंट वचोन ते हे जाता, तुटून पडपाचे का आसाय. म्हणजे बांद जेन्ना आडायता तेन्ना स्टील पळयो घालतात न्हू. 8-9 वर्सां जाली तेंच्यांनी सकयल कॉस्मे कडलो बंद केल्ल्या कारणान थंय नवो चालू केलो, बंदारो बांदलो तेंच्यांनी. आनी हेका काय पळयत ना. आतां पळयच ना.
तुमची मागणी किती आहा? आमची मागणी आसा एक तर तेंच्यान तो तोडून तरी उडोवपाचो नाल्यार कोणी त्रासान पडोवंक शकता किंवा तो परत तरी रिपेर करपाचो. बांदचो नाल्यार मोडून उडोवचो. म्हणजे कोणाकूच त्रास ना तेजे. पण तुम्ही कोणाक कळयल्यात बी? आमी ते येयल्ले त्या मनशांक दोनदा सांगला सर्वे करपाक येयल्ले ते गेल्या वर्सा सुद्दां येवन पळोवन गेल्यात. पूण रिपेरिंगाक कोण लक्ष घालिना. लक्ष घालिना. पण हांगासर कसली तशी वायट घटना बी केन्ना घडल्या? तशी केन्ना जावंक ना. पण सांगून होतो कित्याक हे आतां जे जाल्ले आसा तेजे वयल्यान केन्नाय कोणी चुकारू आनी पावस चड जालो जाल्यार कोणी येता वयता न्हू. तो वयलो पायपूल डेंजर आहा. पायपूल डेंजर म्हणजे जी पायपां आसा पळय तेजेर वयर तीन त्या पायपांक लागूनच तो उरला ना तो केन्नाय कोसळून पडोंक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर न्यूजलच्यान तुकाराम सावंत. सोनसोड्यार 10 टीपीडी गॅसिफिकेशन प्रकल्पाच्या कार्यक्षमतेचेर काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनो हांणी गंभीर प्रश्न उपराशीत केल्यात. हो प्रकल्प सुक्या कोयराचेर दावो केल्ल्या प्रमाण प्रक्रिया करिना अशें सावियोचें म्हणणें. ह्या प्रकल्पाच्या 5 वर्सांच्या देखरेखी खातीर 7.5 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या. प्रकल्पाच्या कामकाजात चड पारदर्शकताय हाडची अशी मागणी सावियोन केल्या. पळय प्लांट गॅसिफिकेशन प्लांट म्हण हें केल्लो एप्रील म्हयन्यात 79 डेज जाले. हो इनॉग्रेशन केलें. चीफ मिनिस्टर PWD मिनिस्टर आनी सामकें व्हडलें सगळें हायफाय आसलें तितलें हांगा इनॉग्रेशना येयल्लें. आनी एज पर स्पेसिफिकेशन कंपनीचें स्पेसिफिकेशन एनावन्स केल्लें ते प्रमाणे दिसाक 10 टन हो ड्राय वेस्ट आहा तो थंय डिस्पोज करता जाता. डिस्पोज लास्ट जाता आनी 10 टन सपोज डिस्पोज जालो जाल्यार 500 kg फ्लाय एश तयार जाता. सो आज 78 डेज सपोज जाले जाल्यार टोटल फ्लाय एश जावपाक आशिल्लो 55,000 kg. सो आमकां जो दिसती पडटा तो फाटल्यान आसता. आनी वॉट इज 500 kg म्हळ्यार कितें एक वॉल्यूम लोकांकूय एक रियलायज जावपा खातीर 500 kg फ्लाय एश तो लूज आसता. म्हळ्यार एक 700 लिटरां उदकाची टांकी तेजी सायज विज्युअलायज करा आनी तुमकां कळून येतलें की तितले सुमार दिसाक वेस्ट तयार फ्लाय एश तयार जावपाक. सो हांगा 78 तसले 700 लिटराचे टँक्स भरपा सारके हें आसपाक आशिल्लो फ्लाय एश आसपाक आशिल्लो तो हांगा ना. सामकें क्लियर दिसता पडटा समजलें. सो हें एकूच कन्क्लुजन जाता की हांगा 10 टन पर डे डिस्पोज जायना. हाजे इटी जाता म्हणटा ते ब्रिक्स करता म्हणटा. ब्रिक्स कंपनी करना म्युन्सिपालिटीन करपाचें म्हणटा. हाजे कसले सुमार ब्रिक्स जातले ते आमकां कळना. सो हें परतून सेग्रिगेशन करपा जाय. तेजें फायन मटेरियल काडपाक तितून सिमेंट मिक्स करून मागीर तेजें ब्रिक्स करपाचें हें अशें समजलें. सो हें आनी एक प्रकरण. आनी मागीर तें सेग्रिगेशन केल्या उपरांत जो वेस्ट उरतलो तो डिस्पोज करपाक आनी एक प्लांट जाय पडलो. सो एक कसले सुमार हो गोड बंगाल आहा तो सामको दिसून येता. 7.5 crores ह्या प्लांटाक म्युन्सिपालिटीन 7.5 कितें पे करता टोटल इन्क्लुडींग मेंटेनन्स आनी ऑपरेशन टोटल 7.5 एक वर्स ना टोटल 5 वर्सां. आमकां फक्त लोकांक जागोवपा जाय मडगांवकारां स्पेशली तेजे भायर आख्या गोंयच्या लोकांक की तांचो टॅक्साचो पयसो कशे भशेन हे आमचे ऑथॉरिटीज इनवास करता ते आमकां दाखोवपाक जाय आनी तांकां जागे करपा जाय. बाबा तुमकां टॅक्स हें वाडत रावता कारण कितें हे भाशेन इनवास जाता. टोटल लूटमार कोणाक कांयच पडना की हें सारकें चलता काय ना. इनॉग्रेशन केलें फीत कापलें गेलें सगळें घरा न्हिदलें आनी हेजे उपरांत कांयच ताजेर फॉलो अप ना. आमी डिमांड करता की हें सारकें चलता वा ना तें पयलीं तेजो रिपोर्ट घेवचो. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.